काही दिवस जालो बंद पडिल्लो आनी जेन्ना आमच्या नोंदणी बाबा रोकोजियान हाडलो तेन्ना बाबा रोकोजियान हांवें सांगलें हो जाता ते भाशेन मोकळें हांव हो मास्क घालून दिता म्हणून आयज हो रेडी जाल्लो आसा आनी हें सगळें जावपाक म्हाका दिसता रोकोजी बाबा हो फुडें सरलो आनी जेन्ना म्हजे बगल येयलो तेन्ना हांवें ताका रोखडेंच जे आमचे डिपार्टमेंट आसा हांव ताकाय पयलीं सद्या कालच्यान ताणें देव बरें करूं म्हणटा ते डिपार्टमेंटान जेन्ना आमी सांगलें तेन्ना ताबडतोब ताणें हो आयज आमकां वेलसांव जे बिचीर हो उजवाड घातलेलो आसा हांव ताका सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा हांगासर प्रॉब्लम जाता हांव हांगासर परत येवन हांगा सायड इन्स्पेक्शन करतलो आनी हें सायड इन्स्पेक्शन करूनच आमचे जे आमचे लिडर आसा वो आमचे गांवचे भाव आसा ताका घेवन वा कितें करपाक शकता हें पळोवन हांव तें इन्स्पेक्शन करून हांव ताचेर डेव्हलपमेंट जें कितें करपाक जाय तें हांव करून घेतलो. One of the most pristine and cleanest beaches in India, I must say, as I said earlier. I've flown all over, and you're all blessed to have Velsao beach over here, and it is for the people of Goa and all visitors to keep it clean and pristine as it is. And as I said, it is one of the longest stretches of beach that you have at our place, and people do cycling, running, and other things. So it is our duty to keep it the way it is, so that we keep getting visitors and tourists over here. And we are thankful to our MLA over here, who's got this high mast light over here, functional, and so that people can, even after sunset, they can enjoy the beach. Goans are, it's a coastal state, and Coast Guard is Marine Force. So I would invite the youth of Goa to come forward and join the Coast Guard. It's a wonderful career opportunity, and we've got opportunities for people who have passed class 12, people who have done graduation, people who have done engineering. They can all come forward and join Coast Guard. It's a wonderful, exciting career, and they will still continue their association with sea, being in Coast Guard. They'll get to help people, help the society, and safeguard the country and save lives. So I call upon the youth of Goa to come forward and join the Coast Guard. बिचा खातीर जेन्ना म्हाका वेल्सांचो मोग आहा आनी एज अ सोशल वर्कर म्हाका दिसता फकतचें कितें करूं जाता कोणाचोय आदार घेवन आनी तुमी म्हाका नोटिसी हाडले की हिंगा बिचार सायडीक सगळो कचरो आनी हांवें प्रॉमीस दिलें की 1 तारखेर हो हांव क्लीन करतलो आनी सडनली कितें जालां 1 तारखेर हॉलिडे जावन म्हाका स्टुडंट्स मेळो नाय बट हांवें म्हगे लेबर घालून हांवें सुमार 10 पोतयो थिंगा भरून दवरले पूण हांव हें सांगूंक सोदतां इज अ प्रायवेट प्रॉपर्टी ही प्रायवेट प्रॉपर्टी पंचायत क्लीन करपा ना ते जो पिकनिके येता त्या लोकांक आपल्याचे मायंड एप्लाय करपा जाय आनी थिंगा तरी पोती हाडपा जायो थिंग डस्टबीन आहाय तरी तो कचरो काडपा जाय आज व्हडली दुसरी आमकां आज आमी जर आमच्या MLAक सत्कार केला तेन्ना आमकां दिसलें की हिंगा जायतीं कामां आहाय वेल्सांवची सो आज हांवें तेज्या मुखार आमकां दिसता ती घातलें आनी हो एक जो हाय मास्क जो आज पेंडींग आसलो जायते म्हाका सिनियर सिटीजन दुसरे आमचे बरे देखणारांनी म्हज्या कानार गायले की हो पेट ना हिंगा जायते सिनियर सिटीजन बसताय सो ताबडतोब हांव मुखार सरलो सरा सांगलें की बाबा यशेश प्रॉब्लेम आहा आनी हो आज तेज्या हातांतल्यान हो एक वेल्सांव उजवाड ताणें कोण दाखयलो कित्याक तुमकां आतां डीआयजीन दाखयला सो ही एक वेल्सांव बीच म्हणटाय ते निगूत बीच सो हेका लागून आमकां ती निगूताय दवरपा जाय आनी मुगेले मोकळे कितें जाता ते भाशेन हांव सदां एज अ सोशल वर्कर कसो आवरतलो मुगे वेल्सांव विलेजी पासून सांगलां ते भाशेन कालचे तुमचे माध्यमांतल्यान हांवें सांगलां की हिंगा जायती फॅसिलिटीची गरज आहा सो आमी बसतले तेजे बोगलेक आनी तेजे बोगलेक आमी पंचायतान पयले हो प्रपोजल हाडले कित्याक आतां पंचायत आतां काबार जाता आतां जुन्यान न्यू पंचायत जातलें सो न्यू बॉडीन एक न्यू रेजोल्युशन घेवन हांव पर्सनली सरा बोगले वयतलो आनी दाखयतलो की आमकां कितें गरज आहा तेजे उपरांत आमी फॉरवर्ड तुमकां सांगतले सरान कितें मुखार पावलां फायल खूंय पावल्या हें आमी कित्याक आमकां खात्री आहा जेन्ना सराचें आमी काम चयलां तेणें एक उतरान तेगेलें आज म्हाका काम दिश्टी पडला सो म्हाका दिसता आमचो MLA न्यू इलेक्टेड MLA आमचे कोर्तालीं वेल्सांव जायते लक्ष घातलो आनी 20-25 वर्सां जालें ना तीं कामां तेज्या हातांतल्यान म्हाका कोण मेळ्ळी.